गोय सरकारची इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी आणि टेलिकम्युनिकेशन पॉलिसी फायनलाइज करपा खातीर आयज IT मिनिस्टर, ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आणि कनेक्टिविटींतल्यो सगळ्यो कंपनी ह्या सगळ्या जाणांक हाजी कंबायन मिटींग आज हांगासर आपयल्ली. ताज्या उपरांत गव्हर्मेंटची पॉलिसीज कितें आसा आनी तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा हे सगळे समजून घेतल्या. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंय राज्य IT हब म्हणून फुडें हाडपाक सोदता जेन्ना आमी फुडल्या 20 वर्सांचो IT कनेक्टिविटीचे बाबतींत विचार करता तेद्या वेळार आमकां बरी कनेक्टिविटी जर दितले आसत जाल्यार सगळ्या लोकांचेंय सहकार्य जाय. प्रत्येक कडेन जेन्ना जेन्ना टॉवर येता तेन्ना तेन्ना लोकल लोकांचो विरोध खुबशे कडेन जे टॉवर ऑपरेटर्स आसा तांकां फेस करचो पडटा. म्हाका दिसता गोंय राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी सगळ्यांक मोबायल कनेक्टिविटी जाय, सगळ्यांक केबल कनेक्टिविटी जाय. आनी हे जर सगळें जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता टॉवर आनी कनेक्टिविटी खातीर सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें पडटलें. म्हणजे विदीन एका म्हयन्याच्या भितर आमी टास्क फोर्स सेटअप करपाचो थारायला आनी जाता तितके बेगीन गोंय राज्यांतले कनेक्टिविटी टेलिकम्युनिकेशन रिलेटेड सगळे इश्यूज जे आसा हे रिजॉल्व करपाचे आसा. आनी ताकाच लागून आयच्या मिटिंगेन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी ताजेर जाता तितके बेगीन सोल्युशनूय येतले हाजी अपेक्षा आसा. सगळ्यांनी आपले विचार त्या मिटिंगेंतल्यान मांडले आनी निश्चितच तांच्यांनी आपले प्रॉब्लेमूय बी त्या रिलेटेड कितें आसा हे आमच्या समोर मांडलेले आसा. टास्क फोर्स सेटअप करून हे सगळे इश्यू जे आसा एका म्हयन्या भितर आमी रिजॉल्व करता.